कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या।
पळय हरशी होळी बाकीच्या गावांनी आम्ही पळयता की काल जाल्ली असता. चोपड्या गावान ही आयज काय ही परंपरा काय आणि आमची पहिली पासून कसल्याच कोवला सुद्धा आम्ही दुसऱ्या दिसा करता. दुसऱ्या दिसा हय तशेंच हे पाडयाची होळी कित्याक पयली 3 देवळांनी पयल्या सगळ्या हय ती होळी आहा न्हू ती देवळाच्या सायटीक आसता. सायटीन असता. ओके. आमची पळय कितक्या पयस आहा ती हे देवूळ रावणासाठी. हय कारण कितें इतली कारण पयस काय सांगता मरे हांगर जे आम्ही आसता पळय आतां हे सगळ्या वडा कडेन आमी न्हिदता रातचे. केन्ना रातचे काल ना फाल्यां परवाच्या परवाच्यान, न्हिदता. म्हणजे आतां कितें आहा गोश्ट आमी जमनीन हे चल्ले न्हू जाल्यार अर्थींग येता. ते जाणट्यांचे ते एक हें आसतालें कितें सायंटिफीक रिजन. आतां आमकां हांगा आतां ही होळी सोंपली की आमी न्हिदोंक येतले हांगा. म्हणजे होळी आसतना आमी कितके होळयेचे हें आहा तें पळय कित्याक ओके. देवाच्या हितून आमी हांगा न्हिदता हरशीं कोण न्हिदना. सुरोब येना कोण येना कोणूच येना हरशीं. कितले दीस न्हिजाबे आता? 4 दीस. 4 दीस. म्हणजे आयज आमची होळी घातली न्हू. हय आयच्यान सुरू. सूर्यवंशी आमची होळी. हय फाल्यांच्यान सुरू. हळदणी म्हणजे कितें कळ्ळें तुका? हळदणी म्हणजे आमी ते रोमटाक आमी काळी सोडले कित्याक कांजर लागना म्हणून ती हळदणी सगळ्यांनी घेवपाची असो ताचो अर्थ. मागीर परवा आमी कांयसाव येतली. हय आतां म्हाका सांग चोपड्यासून तुमी आतां बार्देशान वयता काय ही परंपरा केव्हा पासून सुरू जाली एका गांवासून दुसऱ्या? कितें परंपरा म्हाका जाणट्यांनी सांगले ते सांगता तुका. हे पाशाण दर्यान आमच्या जाणट्यांक गावल्ले चाफ्याचे हे रान आसले सगळे. तेन्ना ते येता देवळ बांदला ते एक उस्की आसली ते उस्कीन हाडून त्यांनी फुलां घातली आणि ते 2 मराणे मारले. ती प्रथा आयज ताका रतन आवळ्याची हें ताका आवडटा म्हणून पयलीं थंय काडलेलें वयर तें थंयसर कांयसो म्हणून थंय देवान सांगलें नाका म्हणून मागीर चोपडे म्हणून वशाला आहाय थंय काडलें. थंय नाका म्हणून सांगलें मागीर गुड्यान काडलें पयलीं मागीर थंय काडलें म्हणजे ते तशी प्रथा ती रोमाट थंय वयता लास्टाक मागीर हांगा येता. अशी एक ती प्रथा जी तूं आसलें तेन्ना हांव नासलो जाणट्यांनी सांगलेली स्टोरी. आता ही होळी तुम्ही खंयच्यान हाडटात? फोफळीची होळी? ही होळी आतां आमची हांगली धाडली आमी गांवांतली गांवांत जाल्यार पयलीं आमी ते पाडशी भटवाडी आहा पळय सीमे भायली हाडटाले. सीमे भायलीच हाडूंक जाय म्हणल्यार आतां ही देवा कोणाक उमेद आसता न्हू आमची होळी व्हरपाची म्हणून ती देवाचे प्रसाद घेवन ते प्रसाद जाले आनी ती आमी आतां हांगली धाडले लागचीच दाबळ आनंद दाबाळ्या. ओके. येस. थँक्यू.